जुआंवाचें शुभ वर्तमान। जेजू थंय नासलो म्हूण लोकांक देखलें आनी ताचे शिसूय थंय नात म्हूण पळयलें। तो लोक होड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक कांपावनां आयलो। तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन धादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यांत। खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणांक त्रास घेयात। असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला। तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर बावार दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम। तांणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार खुणा पळोवन तुजेर आमी बावार दवरचे खातीर कसलीं खुणां करून आमकां दाखयशी? कितें करतलोय तूं? आमच्या पुर्वजांनी अरोण्यान माना केलो, ताणें तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो, अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा। जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, मोइजेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना, म्हजो बाप की तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दितलो। कित्याक जो स्वर्गार थावन देंवता तो संवसाराक जिवीत दिता, तोच देवाचो उंडो। ताणें ताका म्हणलें, सायबा, हो उंडो आमकां सोदां दी। जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो, म्हजेशी येतात तांकां कदीच भूक लागची ना, आनी म्हजेर बावार दवरता तांकां कदीच तान लागची ना। देवाचें उतर हें।